नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंय मुक्ती दिसाच्या आदल्या सांजेर INS मुर्मुगांव ह्या युद्ध नौकेची भारतीय नौदळात जाली नियुक्ती। राजधानीच्या मार्केटाच्यो वण्टी रंगल्यो थुकोवन 1997च्या अँटी स्पिटिंग कायद्याचो महापालिकेकूच पडलो विसर। सोरो व्यसन मुक्ती मोहिमेक खरपणान राबोवपाक जाय, समाजाचो तेंको रातचे जागरण कार्यावळींतल्यान दिलो संदेश। गोयचो सिग्नेचर जुवारी पुलाचे एक सेक्शन येरादारी खातीर तयार, उत्तर आनी दक्षिण गोंयांक जोडपी म्हत्वाचो पूल। म्हयनो जालो तरी पायपलायनीचें काम सुरू, तुयेंकार काडटा उदका खातीर बळवळे। आनी गोंयांत वाडटा कॅन्सराचे दुयेंती, फाटल्या 3 वर्सांत कॅन्सरान घेतलो 2734 जाणांचो जीव। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंय मुक्ती दिसाच्या आदल्या सांजे देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी INS मुर्मुगांव ह्या अत्याधुनीक युद्ध नौकेचे आयतारा भारतीय नौदळाच्या सेवेत नियुक्ती केल्या। ह्या वेळार गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हजर आशिल्ले। ह्या युद्ध नौके खातीरचे भारत देशांतलेच न्ही जाल्यार संवसारीक पावड्याचेर जहाज बांदपाच्यो गरजो पुराय करपाक सक्षम आसा असो विश्वास राजनाथ सिंह हांणी व्यक्त केला। गोंयान इतिहासीक बंदर आशिल्ल्या मुर्मुगांव ही युद्धनौका माझगांव डॉक्स ह्या कंपनीन बांदल्या। INS मुर्मुगांव सप्टेंबर 2016 वर्सा लॉन्च केली आनी 19 डिसेंबर 2021 वर्सा पुर्तुगीज राजवटींतल्यान गोंय मुक्तीच्या 60 वर्साच्या कार्यावळीत तिच्यो दर्या चांचण्यो सुरू जाल्यो। ज्या दिसा म्हणल्यार 18 डिसेंबर 1961 मदीं गोंयच्या पुर्तुगीज राजवटी सावन मुक्त करपाक ऑपरेशन विजय सुरू जाल्लें। त्याच दिसा ह्या युद्ध नौकेची नौदळांत नियुक्ती केली। 30 नॉटां परस चड वेग पार करपाची क्षमता आशिल्ल्या ह्या युद्ध नौकेत अण्वीक, जैवीक आनी रसायनीक युद्ध परिस्थितीक झगडपाक सक्षम आशिल्ल्याचें भारतीय नौदळान म्हणलां। गोवा लिबरेशन डे के ईव पे यानी इंडियन नेवी से मर्मागोवा नाम पे जो नई शिप कमीशन की गई है ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के हस्ते, और इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने का जो मौका मिला, इसलिए सबसे पहले मैं इंडियन नेवी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। यानी मर्मागोवा नाम पे जो कमीशन हुई है इसके लिए गोवा गर्वान्वित करता है कि हमेशा मर्मागोवा पोर्ट और मर्मागोवा नाम से शिप जो पहले से नेवी का कनेक्शन लिबरेशन डे के पहले से रहा है, और विजय ऑपरेशंस उसमें नेवी का गोवा के मुक्ति लड़ा में भी नेवी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं इंडियन नेवी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। इंडियन नेवी के हमेशा के लिए गोवा सरकार और गोवा के लोग शुक्रगुजार है। सभी पहले गोवा के मुक्ति दिन पर हम हमेशा के लिए इंडियन नेवीज और बाकी आर्मीज सभी को ही याद करते हैं। फिर से एक बार मैं ऑल द इंजीनियर्स और सभी जो टेक्निकल टीम्स और जो कैप्टन्स सभी जो इस शिप में उसके कंस्ट्रक्शंस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, विच इज एन हाई टेक्नोलॉजी शिप्स, इस तरह की जो वॉरशिप जो तैयार की है, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। मर्मागोवा पोर्ट, मर्मागोवा शहर, इट इज ऑलवेज गोवा और मर्मागोवा शहर, इसके बारे में कहते वक्त यानी ऑलवेज इट इज रिलेटेड टू द पोर्ट, इट इज रिलेटेड शिप बिल्डिंग के रिलेटेड रहा है, और उसी तहत के गोवा लिबरेशन में भी उसका बड़ा योगदान रहा है, इसलिए हमेशा कोरिलेट करते रहे। राजधानी पणजी मार्केट पुराय गोंयभर फामाद आसा। जायत्या वाठारांतले लोक मार्केटांत वेगवेगळ्या तरेची खरेदी करपाक येतात। इतलेंच न्हय तर कितलेशेच पर्यटक लेगीत हांगा बाजाराक येतात। 19 वर्सां पयलीं ह्या मार्केटाचें बांदकाम जाल्लें, पूण पणजेच्या ह्या मार्केटाची सामकी अवतिकाय जाल्या। ह्या विशीं पळयात वर्षा आश्वेकराचो हो रिपोर्ट।
2002 आदलो मुख्यमंत्री सर्गिस्त मनोहर भाई पर्रीकर हांच्यांनी खासा पणजेकारा खातीर तशेंच गोंयकारा खातीर हे पणजे मार्केट बांदिल्ले. हे मार्केट गोंयान तशेंच गोंया भायर लेगीत खूब फामाद आसा. गोंय सरकार म्हणटा आमचे गोंय नितळ, पणजे आमची राजधानी. हे राजधानीतले मार्केट पळयात. भायल्यान सोबीत आनी सुंदर, भितरल्यान तांबडे रगत पेच पेच करून थुकून ह्या मार्केटाच्या वंटींची सारकी दशा दशा केल्या. कोण थुकता सीसीपीक खबर, पूण सीसीपी हाचेर कांयच एक्शन घेयना. कित्याक प्रश्न पडटा. तुम्ही माझ्या सायडीकूच हे जे सोबितीकरण अशें गोंय सरकारान बरे अशें सोबीत अशें चित्र हांगासर काडलेलें आसा आनी तेजे सकयल्यो जर तुमी पळोवपाक गेल्यार हांगासर लोकांनी इतले थुकून हांगासर अशी हळशिकसाण करून दवरल्या. हांगासरले लोकांचे अशें मत आसा की हांगासरले लोकांक समज जर सांगीत, प्रत्येक हांगासरलो जो धंदो करता त्या लोकांक समज जर सांगीत की हांगासर थुको नाका जाल्यार ते फक्त एका दिसा खातीर आयकतात आनी परत दुसरे दिसा येवन तेच म्हणजे थुकप हे चालूच आसता. हाचेर कोणाचोच लक्ष ना अशें हांगासरल्या लोकांचें म्हणणें आसा. लिबरेशन जालें, लिबरेशन जावन आमी कितें आदीं आहलें पळय तशेंच आहा वो आमी आतां इम्प्रूव जाल्या. तें आतां आमकां कोण सांगतलो? तूं सांग म्हाका, तूं सांग कितें जालां? गव्हर्मेंट कितले चेंज जाले, कितले CM येयले, हां कितें केलां गोंयान? आमच्या गोंयान जाल्यार तशेंच आहा. जायतें केलां, करूंक ना न्हू, पूण आमचे गोंयकार दिसना, भायलो लोक दिसता. आमी तोंड धुता तेन्ना आमी घोंट काडून खंय उडयता? तूं तोंड धुता सकाळचें ब्रशींग करता, मागीर तुजो घोंट काडून खंय उडयता तूं? सांग. घोंट उडयता आसतना आमी डस्टबीन आहा वो आमची बेसन आहा पळय तितून उडोवंक जाय न्हू, तोंडूंक जाय न्हू. तर आमी घोंट घेवन कोलगेट घासून आमी पांच करून लोकांचे वण्टीर उडोवपाक जाता, लोकांच्या तोंडार उडोवपाक जाता. बसीन बसता लोक, कंडक्टराचो कायदो आहा तिका सांगपाक अरे पान खाता न्हू सकलो देंव. तो बसीन बसता खाता आनी तेजें तोंड बरें जालें काय ना तो पांच करून उडयता. तेन्ना कितल्याच जाणांची फाटीर पडटा. म्हाजे पासून एक पाटी माथ्यार पडलेली आहा. बेळगांवची बस वयताली. मागीर हे कोणे एक्शन घेवंक जाय? आमी घेवंक न्हू, गव्हर्मेंटान ती सगळी कमिटी काडल्या, पुलीस आहा हे आहा त्या तिणें एक्शन घेवंक जायचें न्हू. येदो व्हडलो बाजार बांदला, ते वण्टीचेर ते चुकता म्हणजे मनीस ना थिंगा? मनीस आहा न्हू. म्युनिसिपालिटी कितें पळयता? म्युनिसिपालिटी सगळे आहा, इन्स्पेक्टर आहा, हे आहा, ते कामदार आहा. तर तेच मनीस पान खाता आनी हेजेर उडयता. ते पानूच बंद करूंक जाय. दॅट इज गूड. म्हणजे हेजी कडक बंदोबस्त करूंक जाय. नाल्यार गव्हर्मेंट कितें कसले हे म्युनिसिपालिटी कितें तुका कशें दिसता? तुमकां कशें दिसता सांग? कडक एक्शन घेवंक जाय हेजी. अशें तुकता नाका जाल्लें करता ते एक्शन घेवंकूच जायना. आमी तुकता तांकां सगळें खबर आहा कोण तुकता ते. समजलें तूं? ते म्युनिसिपालिटीन कामाक आहा पळय तांकां सगळ्याक खबर आसा ते कोण तुकता ते. तांकां सांगपाची गरज ना. तांकां कडक दवरशी सगळे कडक जातले. समजलें तूं? पणजे बेगीनच स्मार्ट सिटी जावपाची आसा. पणजे स्मार्ट जावपा खातीर 700 ते 800 कोटी रुपयांची आर्थीक तरतूद आसा. ह्या स्मार्ट सिटीचे मार्केटूच जर अशें आसा जाल्यार पणजे स्मार्ट जातली कशी असो प्रश्न पडटा. 1997 कायद्याच्या 6व्या कलमा प्रमाण गोंयान भौशीक जाग्यांचेर तंबाखू खावन थुकपाक आनी सिगरेट ओडपाक पुराय बंदी आसा. हो कायदो करपी गोंय हें पयलें राज्य. ह्या कायद्या प्रमाण भौशीक जाग्यांचेर थुकत जाल्यार 1000 ते 5000 मेरेन दंड घेवपाची तरतूद आसा. तरी लेगीत कोणाचेरूच कारवाय जायना, कोणाक दंडूय दिनात. वर्षा आश्वेकर सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सोऱ्यान मनशाचे जिवे दिबाडटा. सोऱ्या खातीर कितल्याशाच गराब्यांचे संवसार पेट्यार जातात. सोऱ्याच्या व्यसन पयस करपाक खूब म्हत्वाचें. त्या विशीं जागृताय जावप आनी सोऱ्याच्या व्यसना सावन सोरो पिवपी मनशांक भायर काडपा खातीर समाजीक चळवळ जावप म्हत्वाचें आसा. ह्या विशयाचें म्हत्व लक्षांत घेवन नागव्याच्या पिर्णी ग्रुपान अल्कोहोलिक एनोनिमसच्या जोडपालवान रातचे जागरण ही आगळी वेगळी कार्यावळ घडोवन हाडली. रातभर जागरण करून सोऱ्याच्या व्यसनांतल्या मनशाक कसो सोडूंक शकता ह्या विशीं ह्या वेळार चर्चा जाली. ही कार्यावळ आवर लेडी ऑफ सुकूर हायस्कुलाच्या पॅक सभाघरांत जाली. एक रातची जागरण ह्या ग्रुपान घडोवन हाडल्या.
आनी रातची जागरण म्हणजे जेन्ना एक कडेन बसप, एक कडेन एकठांय जावप, लोकांक जे प्रश्न जिवितांत आहाय ते एकठांय करून डिफरंट शेअरिंग आयकोन हितूंतले आमी भायर सरता. आनी हे वेळार आमकां दिसता ही एक जागरण एंडींग इयर काबार जाता. आख्या वर्सभर आमच्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत हांवें कितें केलां, कितें बरें केलां, कितें वायट केलां. आतां ह्या फुडल्या वर्सान जर तर आमकां देवान दिलें जाल्यार कितें बरें करूं जातलें, हेज्याहून बरें कितें करूं जातलें, हो एक आमी नियाळ करता. आनी हितून आमी जेन्ना सोऱ्याचे प्रॉब्लेम आसता तेंय पयस करपाक आमकां आदार मेळटा. ही अल्कोहोलिक एनोनमस वर्ल्ड वायड फेलोशीप आख्या संवसाराक ही संस्था आहा. ही संस्थेन दाखोवन दिता की तूं एक वायट मनीस न्हू, पिसो मनीस न्हू, पूण तूं एक दुयेंस मनीस. आनी दुयेंस जे आमी मानून घेतात की बाबा हे सोऱ्या दुयेंस म्हाका लागलां आनी हें तर पयस करता जाल्यार आजी कडेन तरी मेडिसीन ना. आनी हे कारणाक लागून आमी एकमेकाचें शेअरिंग आयकोन की आख्या संवसारभर लोक हे सोऱ्यांतल्यान पयस आहा. आनी आमी एक उलो मारताय आनी सांगतात की कोणाकूय प्रॉब्लेम आहा हे सोऱ्या वयर आनी इसपा भायर तर तूं सोर पिता, तूं अल्कोहोलिक एनोनमसा भेट कर आनी ते वांगडी तुका आदार दितले. हिंगा पयशे ना, जा दर भर कांय ना, फकत एक खुश आसपा जाय आनी सेल्फ मनशान एडमीट करपा जाय. येस, आय एम पावरलेस ऑफ अल्कोहोल. जुवारी पुलांच्या एका भागाचें काम पुराय जाल्ल्यान बेगीनूच तो लोकां खातीर उक्तो जावपाक शकता. पूल येरादारी खातीर सक्षम आसा काय ना त्या विशीं फावो त्यो सगळ्यो चांचण्यो बांदकाम कंत्राटदार तरान पुराय केल्यात. हातूंत येरादारी लोड अशा साबार प्रकारच्या चांचणेचो आस्पाव आसा. गोंयच्या इतिहासांत जुवारी पुलाक सिग्नेचर पूल म्हूण म्हत्व आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत जोडपी पूल म्हूण ह्या पुलाची ओळख आसा. ह्या पुलाची लांबी 1225 मीटर इतली आसा. देशांतलो दुसरो सगळ्यांत व्हड रुंदाय आनी लांबाय आशिल्लो केबल स्टे ब्रिज असो हो पूल जावन आसा. पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न दिसान दीस वाडत आसा. पेडण्यां ह्या वाठारांत लोकांक उदकाक वळवाळे काडटात. भौशीक बांदकाम खात्यान म्हयनो जालो उदकाची पायपलायन फोडून दवरल्या, पूण अजून मेरेन दुरुस्त करूंक ना. देखून थळाव्या लोकांक बेगोबेग उदकाच्या प्रस्नाचो सुटावो करपाची मागणी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन केल्या. नळ ना न्हू आमकां, उदीकूच ना. ते पायप आतां फोडला 1 म्हयनो जालो, पायप घातला फोडून. ना कनेक्शनूच दिवंक ना जाल्यार ते हे नासलें न्हू, उदीक येनासलें. तेणी सांगलें की ते फोड आनी पायप घालून दवर, आपूण कनेक्शन दिता. अजूनच ना. आयज कामाचो रावलो, काल रावलो. ना उदकूच ना आमकां. आतां 8 दीस जाली येयले, उदकूच ना. खंयसरूय हाडटा, खंयसरूय बांयचे. आमकां लागीं बांय ना. आमदार आतां धाडटा करता, पळोवया केन्ना धाडटा. फाटल्या 3 वर्सांत गोंयांत कॅन्सराच्या 4,970 दुयेंतींची नोंद जाल्या, जाल्यार 2,734 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें लोकसभेंतल्या एका लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान उक्तें जालां. दर वर्सा राज्यांतले कॅन्सर दुयेंती आनी तांकां मरण येवपाचें प्रमाण वाडतूच आशिल्ल्याचें दिसून येता. 2020 पुराय देशांत 13,92,179, 2021 14,26,447 आनी 2022 14,61,427 अशें मेळून 3 वर्सांत 42,80,053 दुयेंती मेळ्ळे. जाल्यार 2020 7,70,230, 2021 7,89,202 आनी 2022 8,08,558 अशें वट्ट 23,67,990 कॅन्सर दुयेंतींक मरण आयिल्ल्याचें दिसून येता. भलायकी राज्यमंत्री डॉक्टर भारती पवार हांणी फाटल्या 3 वर्सांत गोंया सयत देशभर सांपडिल्ले कॅन्सर दुयेंती आनी मरण आयिल्ल्या दुयेंतींची ही सविस्तर आंकडेवारी सादर केल्ली.
एमपीटीचेर क्रुजांतल्यान आयिल्ले अमेरिकेच्या पर्यटकांक गोंयच्या टॅक्सीकारांनी केल्ल्या सतावणुकेक लागून पर्यटन मळार गोंयचें नांव संवसारभर पेड्ड्यार जालां अशें विधान वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी केलां. पर्यटकांक त्रास करपी मनशां आड कडक कारवाय जावपाकूच जाय. ते खातीर पर्यटन मळार कांय खर पावलां सरकारान उबारपाची गरज आसा अशें दाजी म्हणटा. टॅक्सीकारांच्या ह्या वागणुकीक लागून गोंयच्या पर्यटकांक अंदूच्या पर्यटन हंगामाक व्हडलो धपको बसला अशें तांणी म्हणलां. ती जावपाक जायना आशिल्ली. ते जावन आमचें नांव खूब देशभरूच न्ही जाल्यार सगळ्या जगान हें आमचें नांव खूब घाण जालां. आनी आमी एक ट्युरिस्टीक प्लेस म्हणजे आमी सदांच म्हणटा की ट्युरिस्ट येता तो आमचो देवा भशेन. आमी अतिथी देवो भव ही परंपरा आमची आसा. आनी तें आसतना खंय तरी टॅक्सी भावा कडल्यान म्हणजे हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक अशें म्हणना पूण ज्या कोणें केलां म्हाका दिसता ती चुकीची एक ताणें हें केलां. पूण तितलेंच आसतना हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर रोहन खंवटेचें अभिनंदन करता की रोखडेंच ताणें एक्शन घेवन म्हणजे सीएमाच्या सांगणा वयल्यान एक्शन घेवन खंय तरी एक कावंटर स्टार्ट करपाची तांणी सांगलां. म्हाका दिसता कावंटर स्टार्ट जावप खूब गरजेचो कित्याक स्ट्रीमलायन जावपाक जाय. खंयचीय गोश्ट ट्युरिस्ट जेन्ना येता आमी थंय ओडाओडी करपा जायना. आज खूब कडेन अशें चल्लां की ट्युरिस्टांक ओडटात. इवन बाकीचे कडेन आमी पळयता ट्युरिस्टांक ओडटात. तशें जावपाक जायना. ट्युरिस्ट येता आसतना ताका प्रेफरन्स खंय मेळपाक जाय ताका खंय वचपाक जाय हें ताणें डिसायड करपाचें. सो म्हाका दिसता ताणें केल्यार काल ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरानूय तांचेर एक्शन घेतलो म्हूण सांगलें. सो हाजेर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जावपूच जाय कित्याक हें परत घडपाक जायना. काल ट्युरिजमाचें ताणें सांगलें की तुमी करून सॉरी म्हणून कांय अर्थ ना म्हणून. आनी म्हाका एका वटेन खरें दिसता हें खरें जावपाकूच जायना आशिल्लें. पूण जालें ताका आमी कांय करूंक शकना. पूण फुडें हें जावचें न्ही हाज्या खातीर सगळ्यांनी खबरदारी घेवची आनी आमी जाता तितलें त्या दृश्टीन काम करचें. गोंयच्या शेतकारांनी घेतिल्ली पिकावळ निर्यात करपाक मोपा विमानतळाचो उपेग सरकार करतले. मोपा विमानतळा वयल्यान 50% कार्गो ऑपरेशन जातलें. ताका लागून ह्या विमानतळाचे फायदो शेतकारांची पिकावळ निर्यात करपाक जातलो अशें विधान जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी म्हणलां. उत्तर गोंयच्या पेडणे ते सत्तरी मेरेनच्या शेतकारां कडेन मुबलक प्रमाण उदका पुरवणाची सोय आसा. ते खातीर उत्तर गोंयच्या शेतकारांनी पिकावळीत वाड करपाक जाय अशें मंत्र्यान म्हणलां. कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा प्रमाण शेतीच्या पिकावळीची गोंयांत लेगीत निर्यात करपाक जाय. सध्या गोंय शेतीच्या पिकावळीत खूब फाटीं आसा अशें मत मंत्र्यान व्यक्त केलां. आमी फक्त शेत पिकावणी करपा संबंदीत बागायती पिकावणी करपा संबंदीत न्ही. आमकां एक टार्गेट आसा की इतल्या प्रकारची सगळी ही पिकावळ जाता ती एक्सपोर्ट जावपाक जाय. लक्षांत घेयात. आमची सुपारी एक्सपोर्ट जावं शकता. आमची काजू एक्सपोर्ट जावं शकता. आमची भाजीपालो जो आसा पळय फक्त भाजीपालो आसा तो न्ही बाकीची जी पिकावळ आसा उदाहरणार्थ वांगी भेंडे मिरची ही सगळी एक्सपोर्ट जावं शकता. सो आमकां सगळे पंचायतींनी सगळे शेतकरी भावांक आमकां टार्गेट घेवन काम करचें पडटलें की गोंयच्या बागायती संबंधी एग्रीकल्चरा संबंधी कितलो आमी एक्सपोर्ट करतात म्हणटा तें सगळे स्वयंपूर्ण मित्र आसात तांचे नजरेक हाडून दिता हांव. पर्टिक्युलरली एंटायर नॉर्थ ज्या जाग्यार आज मोपा एअरपोर्ट जाल्लो आसा त्या मोपा एअरपोर्टाचो आमी कितलो फायदो घेतात शेतकऱ्यां खातीर. कितलो एक्सपोर्ट हांगसर सुरवात जाता आनी कितले एक्सपोर्ट आमी वाडयतात लक्षांत घेयात. पेडणे धरून ते सत्तरी पर्यंत उदकाचे मुबलक सपोर्ट आसा. जितलें जाय तितलें ताज्या मायज उदक आमी दिवंक शकतात. तिळारेचें उदक अंजुनेचें उदक नाल्यांतलें उदक बांयचें उदक तळ्यांतलें उदक आमी दिवंक शकतात. फक्त तुमी आमी सगळ्यांनी एक शेतकाऱ्या खांदार वचून हात घालून ताका मातसो मोटिवेट करपाक जाय. जो तरणाटो भुरगो आसा ताका शाबासकी दिवपाक जाय आनी आमी ताका ह्या वेवसाया कडेन हाडपाक जाय. लक्षांत घेयात. हें आमी करचेंच पडटलें. आनी त्यामुळे मोपा एअरपोर्ट जो आसा ज्या एअरपोर्टाचेर हजारांनी कोटी खर्च जाले त्या एअरपोर्टा वयल्यान 50% कार्गो वतलो. आयचे घडीक म्हाका जी माहिती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे आमचो फोंडेचो एक भुरगो आसा किल्लपालकर म्हणून नांव सांगता तुमचें संजय किल्लपालकर 100 कोटीचो एक्सपोर्ट करता दाबोली वयल्यान आनी मार्बोगा हार्बरांतल्यान. ह्या आयटमा भितर एक्सपोर्ट करता आयटमा भितर केळीची पानां सुद्दां आसा. लक्षांत घेयात. नाल्लाचो काथो आसा
पूण हे एक्सपोर्ट करपी लोक कोण आसा जर जायत जाल्यार ते चडांत चड महाराष्ट्रांतल्यान आसात आनी कर्नाटकांतल्यान आसात. आमचे गोंयकार लोक ह्या हातूंत येवना अजून. आणि म्हणून आमचे कडेन जे 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 शेतकरी भाव आसात आणि अजून जे 4-5,000 शेतकरी येतले किंवा आमी तांकां हाडटले, हांचे सगळे कडल्यान हे एक्सपोर्ट मार्केट जे आसा पळय न्ही ते आमी ताब्यांत घेवचें पडटलें. एटलिस्ट तातूंत आमचो सहभाग दाखोवचो पडटा. लक्षांत घेयात. नाताळा लागीं पाविल्ल्यान पणजे मार्केटात नाताळाक लागपी वस्तू विकपाक आयल्यात. आयतारा ह्या सामानाच्या खरेदीक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. जिंगल बेलांचे मुखवटे, जेजूचो गोट्यात लागपी मुर्त्यो, दोदोल, बिबिंका, दोस तशेंच हेर पारंपारीक नाताळाचे खाणाचे जिन्नस, भेट कार्डां, क्रिसमस ट्री तशेंच नाताळाक लागपी हेर साहित्य विकत घेवपाक आयिल्ले लोक ह्या वेळार दिश्टी पडले. ह्या वस्तू बरोबर कपडे, चपलां तशेंच हेर साहित्य खरेदी करपाक लेगीत लोकांनी गर्दी केल्ली. गोंयांत नाताळाची परब मोठ्या उमेदीन मनयतात. गोंयचो क्रिस्त बांधव ह्या सणा निमतान एकठांय येतात. खास करून विदेशांत कामाक आशिल्ल्यो फामिली गोंयांत ही परब मनोवपाक आपल्या घरा येतात. भारतातल्या ब्रिटीश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस हांणी दिल्लीत दिव्यांगा खातीर आयोजीत केल्ल्या खास क्रिसमस उत्सवाचें उद्घाटन केलें. दिल्लीच्या तमन्ना फाउंडेशनान ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां. जण एका व्यक्तीक तो कोण आनी कितें हाची जाणविकाय करून दिवप म्हत्वाचें अशें एलेक्स हांणी ह्या वेळार म्हणलां. खास दिव्यांगा खातीर आयोजीत केल्ल्या ह्या क्रिसमसाच्या परबेन एलिसन हांणी भुरग्यां वांगडा नाच केलो. तशेंच ह्या कार्यावळींतल्यान दिव्यांग भुरग्यांक लेगीत सांस्कृतीक कार्यावळी सादर केल्यो. पळोवया ताचीच एक झलक. I wanted to say, first of all, welcome to everybody here, and just to say very briefly that every single one of you here, at some point in your life, will come across a world or a person that you do not understand. And when you do that, the most tempting thing to do is to step away, to go back to what you know. But all of us have to step towards who we do not understand and do not know. And some things help you. Your family helps you. Families are very, very important in being able to understand difference. You need institutions. Tamana is one such institution. Starts from a family and it grows into something bigger. You need a few very, very dynamic individuals, I suspect, Dr. Choner, as well, who really make things happen and change. And I agree, Tamana. We can see a huge participation by a lot of Delhiites. People have come from outside as well. But the main purpose of the entire organization and the event is supporting the
children of various disabilities, impairments, and we could see some performances by them. So the schools that have been run by the Tamanna Foundation have been supporting children. They're increasing the number of schools, and we can see a very dedicated team by the Chona family and their resource persons, their teachers, their other supporters who are there. A lot of people from the societies, from the civil society, have been supporting them, and it's a wonderful experience to be here, because this is what a civilized society should be. This is what a developed society has to be, where everybody is an equal, everybody stays together, and we have to, as we know, that we have to work for a developed society in the next 25 years. So this is where we are going, and I'm very happy to be here. गोंयांत सध्या शियांच्या दिसाक सुरवात जाल्या. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक चडशी अणभवपाक मेळटा. आतां मेरेन गोंयांत उण्यांत उणें 21 डिग्री तापमानाची नोंद जाल्या. फुडल्या कांय दिसांनी तापमान आनीक उणें जावपाची शक्यताय आसा. सध्या थंडेचें प्रमाण चड जाल्ल्यान गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक शेकोटी पेटोवन बसलेले पळोवपाक मेळटात. पांचशे वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या वरगांव पिळगांवच्या श्री चामुंडेश्वरी देवीचो वर्सुकी दीस आयतारा व्हडा भक्तिभावान मनयलो. त्या निमतान नवचंडी अनुष्ठान, कुमारिका पूजन आनी हेर धर्मीक विधी जाल्यो. दनपारा दिंडीच्या गजरात नवे पालखेंतल्या जगदंबा चामुंडेश्वरी देवीची मिरवणूक काडली. शेकड्यांनी भाविकांनी हजर रावन देवीचें दर्शन घेतलें. पंचशताब्दी वर्षांचो इतिहास आमच्या लाभलेल्या या वरगांव पिळगांव या चामुंडेश्वरी देवस्थानाचो आज वर्धापन दिन आसा आणि वर्धापन दिना निमित्त सकाळपासून हांगा नवचंडी अनुष्ठान चालू जाल्लेलें आसा. आणि आता काही वेळान आमी जी साखरेंतले आमचे ज्येष्ठ महाजन पांडुरंग राजाराम शेठ गोवेकर यांनी जी पालखी आमकां सांतीची समर्पण केलेली आसा आणि आज या पालखेची जी पहिले पालखीचो जो शुभारंभ आसा तो आजच्या या वर्धापन दिनाच्या शुभ मुहूर्ताचे देवस्थान समितीन आज पालखी काडपाचो निर्णय घेतलो. आणि आता ही पालखी बँड वादन आणि दिंडीच्या पताकासह पालखी भायर सरतली आणि पालखी मंदिरान येयल्यानंतर महाआरती जातल्यो, महाप्रसाद जातलो आणि रातचे चामुंडेश्वरी कलादर्शन प्रस्तुत अगबाई सुनबाई हो नाट्यप्रयोग जातलो. आणि सगळ्या आजच्या या उत्सवान आमचे महाजन, ग्रामस्थ, कुळावी, उपासक, भक्त मंडळी मोठ्या उत्साहान उमेदीन आज सहभागी झालेले आमकां दिसतात. सकाळपासून भाविकांनी रांग चामुंडेश्वरीचे दर्शन घेतलेले आसा, ओटी भरलेली आसा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हें हांगा सोंपता. हांव सांजवें तुमचो निरोप घेता आनी गोंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.